Audio Jungle. त्याचे पेरंट म्हणजे मी सगळ्यांना बसण्यातून आणि ऍक्च्युली गावातली पेरंट्स कशी असतात याच्याबद्दल थोडे गजाली बोलूया. तुम्ही पेरेंटिंग बरी कशी येता याच्याबद्दल आपला आपला पॉईंट मांडायचे डिस्कशन्स करे थोडेसे. माझा विचार असा ही आता भुरगी 8-9 वर्सां जाली काय ना, मागीर ती भुरगी दुसरे आवय बापायचे आयकना आणि त्यांका सांबाळपाक इतके ह्या लागता की त्यांच्या मनासारखे जायना जाल्यार ती रोखडीच कोण गोळफास घेता, कोण जीव दिता, कोण आनी घेता अशें जावपाक जायना. तेव्हा ती भुरग्यांक सांबाळपाक आवय बापायचा म्हणजे तेणे आता माझो भुरगो गेलो थंय गेलो, "हय थंय कित्याक गेल्लो तूं?" तशें करून थंय वयतलो न्हू. "बाबा तू खंय गेल्लो?" तसं करू नाका शाण्या. तितक्या भुरग्याच्या मनाक परिणाम जाता की आवय आपणाचो चुकला जाल्यार सांबाळून घेता. म्हणजे समजावून सांगपाक जाय समजावून भुरग्यांक. सांगूंक जाय असो हो माझो विचार हा. भुरग्याक त्या रागाच्या भरार भुरग्याक सांगूंक उपकारना जावं घोवाक सुद्दां सांगूंक उपकारना राग येता तेन्ना. त्या टायमाक सांबाळूंक जाय. "बाबा खंय आसलो? तूं भोंवो नाका रातचो दिसाचो भोंवो नाका. लोकां वांगडा वायट बुद्धी घेवं नाका हां. बऱ्या बुद्धीक चल." आनी म्हाजे त्या प्रमाणे भुरगे म्हाजे सांगलेलें आयकान ते अजून तरी ओके आहात भुरगे. चांगली अजून पण. कितें आसता आतां भुरगे 7वेन 8वेन वयतकोनी एकामेका आपण दुसऱ्या चेड्यानी फ्रेंड केलो. आतां आमी कितें तेणी फ्रेंड केलो म्हणून दुसरे भुरगे करता आनी आमी कितें सांगलें बाबा आतां तूं फ्रेंड करपाचे वेळ न्हू तुजे तूं करूं नाका. तो भुरगो कितें म्हणटलो सगल्यांचे फ्रेंडा आसा म्हाजेच नाका काय कित्याक अशें तो भुरगो सांगता. आमी कितें तेजे उत्तराक सांगपाचें तूं कर नाका म्हणिना. आमी तूं कर आमी तयार आहा तुका आमी सपोर्ट करता तुका. तूं शिक पयलीं तुजें शिक्षण जालें तूं ते शिक्षणा प्रमाणे तूं भुरग्यांक पळय आं. आनी आतां कितें करता थोडे चेडवां कितें कितें चॅटींग करता कितें करता मोबायलार तो पयशे खावंक तेका व्हरोन हॉटेलार खावयता कितें कितें खावयता तेका ते पयशे आसा म्हणसर तेका यूज करता ते भुरग्याक आनी तेजे कडेन पयशे कमी जाले की एका सोडटा दुसऱ्या भुरग्यांक वांगडा वयता. ते भुरगो दुसरो ते चेडवान सोडले काय हे भुरगो आसता न्हू ते आपूण विचार दुसरो करता. म्हाजे कडेन काय पयशे नाका आतां आं ते चेडवान म्हाका हें केलो फ्रेंडशीप सोडलो म्हाज्या कडेन मागीर आतां कितें जीव दिवपाचो प्रश्न चडशे अशें जाल्लेले आहा भुरग्यांक ते बद्दल आमी सांगता भुरग्यांक कितें तुमी जीव दिवपाचे ना कित्याक आपल्या आवय बापायन तुमकां व्हडलें केलें बरें शिक्षण दिलें तुमी जीव दिवपाचे ना ते चेडवाक तुमी दाखोवन दिवपाचे तुमी दाखोवन दिवपाचे आपूण आपले कडेन कितके सपोर्ट आहा म्हाज्या आवय बापायचे आहा आमचे सगळे फॅमिलीचे आहा म्हणून तुमी काळीज मातसो हें करपा स्ट्रॉंग करपाचो. तेंच्यांनी अशें वायट बुद्धी चिंतपाचें ना आपल्या आवय बापायक कित्याक आमकां कश्ट करून आमकां तयार केले आपल्या आवय बापायक आपूण दुखोवंक जायना म्हणून इतके भुरग्यांनी धरपाचें एका म्हटल्या पयलीं आपलं करियर करपाक बाकीच्या मागीर गजाली करपाचें तुमी करा फ्रेंडशीप ना म्हणून ना सो आमी सपोर्ट करतलीच तुमकां म्हणजे बॅलन्स करून सगळे गजाली करपाक करपाक जाय आनी कितें चेड्या कडेन आसले चेडवा कडेन आसले आपल्या आवय घेवन मेन सांगूंक जाय आं मम्मी आपलें अशें आहा तूं मागीर कितें ती पळय डॅडीक सांग कशें ती पळय चेडूं पळय कशें आहा तें आपूण वायट बुद्धी चिंतपाचें ना ते चेडवाक लागून जावं चेड्याक लागून चेडवांनी हें करपाचें ना वायट बुद्धी चिंतपाचें ना आनी चेड्यांचे चेडवां मेन वाट लावपाचें ना ती आतां कितें पयशांक लागून एकामेका वांगडा नाचतत हें करता तें करप ना. तुमकां कितें दिसता हेजेर आतां हे सगळीं भुरगीं मोबायल घेतात न्हू कोणाक सांगता आनी कोणाक सांगचे ना तेन्ना ते भुरग्यांनी मातशें बंद करूंक जाय न्हू आयकोंक जाय आवय म्हळ्यार बापायचें कमी यूज करपाक कमी यूज करपाचें तुमकां कितें दिसता मायक चालूच ना सर रेकॉर्ड डायरेक्ट रेकॉर्ड सर आता हेनी सांगले न्हू ते सारखे मोबाईल जाल्ल्या भुरगीं सामकी हे जाल्लेली आहा आता मोबाईल आता मातसो कमी करूंक जाय आनी आपल्या शिक्षणाचेर मातशें लक्ष दिवंक जाय शिकली का आपल्याक तेंकाच बरें आवय बापायचें नांव वयर काडटा आनी आपलें बी ते आतां भुरगीं ती अशें आयकाय ना आणि अशें खंयचे गजाली हेजे भुरग्यांनी लक्षांत दवरुपाक जाय स्कूल टायमार खंय तुमी ते रिपिटेडली भुरग्यांक सांगताले म्हटल्यार परत परत गजालींचेर फोकस दवरताले हे गजाली करीत जाल्यार अभ्यासान बरो उरपाक शकता किंवा संस्कार म्हणटात पळय ह्या गजाली रिलेटेड ते कितें आसपाक शकता सांगले तर आपले ते आयकाना
ह्या कारणान ऐकता आणि त्या कारणान सोडून दिता. ऐकतात समजून घेता म्हटल्यार तितक्या ना हम्म. आपल्याला जाय त्यात करता फुडें आनी कितें करपाचें ते तेंकां. common. हय. आणि मोबायला लागून चड हे जाला. पण आता आजकाल पेरेंट्स सुद्धा मोबाईल यूज करतात न्हू, हेजेर कितें म्हणटले? तुमचें कितें मत आहे हेजेर? तुमचें कितें मत आहे हेजेर? पेरेंट्स हा. पेरेंट्सा करता हा. पण हाऊस बायलां असता ती चड करिना पूण कामांक असता ती चड करता कित्याक आमकां रांदपाचें आसता घरा कडले कामां आसता तेका आमकां चड वेळ मेळना मेळटले ती 10 मिनटां 15 मिनटां आमी ती मातशी यूज करता आनी हें करता पण त्याच टायमार तुमकां भुरगो पळयता आनी म्हणटा आसतलो न्हू मोबायल तुमी घेवन बसला म्हणून. म्हणटा हा. मग त्या टायमार तुमी कशें कितें भुरग्यांक समजयता? आमी कितें सांगता आमी तेंकां सांगता आमचो हे जालो आमचो शिकून हा. जे हे जालो आतां तुमी शिकपाची. हा पण भुरगे पळोवन गजाली करतात न्ही, सांगलेले चड कोणीच करीत ना. एकामेकाची शिकता भुरगीं. तेणे आनी सांगोंक गेलें समज हांवच जर गेलें म्हाज्या भुरग्यांक नाचराक सांगोंक तूं तें ना करिना म्हाकाच कित्याक तूं सांगता अशें सरळ सांगता. तुमचें कितें मत आहे हेजेर? उलय डिस्कस करपाक जाय आमकां, हांव एकटो हांगार उलोवपाक येवंक ना. पयलीं पासूनच म्हाका जाल्यार पयलीं पासून अशी खंय आमी बायल मनीस घरांत कित्याक बसून रावपाचें भायर सरपाचें आनी तें करून हांवें 2004 साला मेरेन जी भायर सरल्या ती करतात भायर म्हणजे कोण 4-5 पयलींचो 4 3 असं आता पण एक तुमकां 5 खबर ना. साला 3 पासून सुरू जाला आमी खाली ₹60 भरून सुद्धा जॉईन हा. जाले अशी आमची आधीपासून सुरू आहे आणि म्हाका लोकांकडे बी लोकांपर्यंत पावलं आम्ही तुम्ही घरा बायला सगळी जमाय आम्ही एक ग्रुप करूया आम्ही ते करूया काम आम्ही हे करूया फुगडी घालूया आणि ते असे करून करून बायला ती म्हणो अगाध ना म्हणो पण त्याका पुढे काढली प्रोत्साहन काढली आम्ही असे केल्यार काय जातले ते केल्यार काय जातले आणि असे करून करून आम्ही आता सगळे करून झाले माझे. आता तुम्ही इतले ताकदीन तुमचे विल पॉवर बरो आसलो तुमी केलें सगळें. केलें आता फुडले चेडवांक येणारे चेड्यांक तुमी कितें सांगपाक सोदता म्हळ्यार कशें कितें करप? त्यांना सुद्धा सांगता आम्ही पळय त्यांना आम्ही बघा असे आम्ही क्लास काढले सगळे केले तुम्ही सुद्धा पुढे सरा तुम्ही ते शिका जा तुका शिका घरात तू घरात बसले चेडवाक म्हणजे सांगता तुझे त्याच्या नाल आहात कितें माड आहात ते लक्ष घाल ते बघ ते कोण लोक वाटता न्हू ते तू हाडून घरात खंय बाजारात मार्केट मेळ्ळाले तुझे ते तुका 4 पैसे मेळटात पळय पूण त्या भुरगे म्हणटा का आपणाची भुरगीं शिकता न्हू ते खंय जातले म्हाका अशें करतात तेंका आनी कितें सांगतले आमी संवसार केला तसो भुरग्यांक आतां जायना आमी तेच सांगता तेंका आमी तुमकां अशें ह्या दिला तुमकां संस्कार केले चांगले तुमकां त्या संस्कारा प्रमाणे तुम्ही वागा पूण तशें सांगलेले ऐकता पूण तेंच्याकडे जायना आतांच्या भुरग्यांकडे जावपाक जाल्यार कितें करप कारण हो जायना म्हटलें म्हणून जावचें ना न्ही. आम्ही करपाक वचून ते घरा असता तेन्ना बाबा आमी अमकें काम करता तुम्ही सपोर्ट करता आमकां जाल्यार आमी करपाचें आमकां फुडें चालू दवरपाचें काय आमी अशें हें करतलीं तुमी आमच्या वांगडा येया तुमी आमकां हेल्प करा अशें म्हणून आमी भुरग्यांक सांगूंक शकता. आता तुम्ही उदो एक म्हटलेलें की 20 जाणांचो ग्रुप आहा म्हणून पूण हांगार एक मेजून 4 जाणां दिसतात त्यांना सगळी जमतात पळय त्यांना ते मीटिंग असता कितें असता तेव्हा आम्ही ती 20 जाणां जमता आमी आमची मीटिंग असता तेव्हा ती सगळी असतात आता आम्ही केलं सगळ्यांची जमाना न्हू आपली घराची कामां सगळ्यांक जमना एक आम्ही एकटी आम्ही ते करूया आनी आमी करूया 4 बायलां 6 बायलां आहा तेतली दोगां बायलां ना आमचे कडेन आतां बायलां म्हणजे ती एक आपल्या चेडवागेर गेल्या एकटी आनी खंय गेल्या म्हणून दोगां बायलां ना आमचे कडेन आमी चौगां सध्या करता हे आणि ती आम्ही खंय भायर वयतली मंडळीक जेवण करून वयतली ती येतात ना आता तुम्ही ग्रुप तर्फे करता म्हणटको कितें तुम्ही जोडटात प्रॉफिट सगळे तुम्ही ग्रुपाक सगळ्यांक वयतात काय काम करणाऱ्याकूच वयता? आम्ही 4 जाणां गेली न्हू आमकां 4 जाणांकूच मेळटा 6 जाणां गेले जाल्यार 6 जाणां मेळटा आमी मेळटा कितें ते दिता ते आमी वांटून खाता आतां आकाश 2 ऑर्डर येयले ते दिसा जाल्यार आमी 6 जाणां आहा ते तिगां वयता एकीके कडेन म्हणजे कितें थंयसर आमचे हे आसता न्हू ते आमचे तिगां गेले काय तेगां आमी घेवप आनी तिगां दुसऱ्या ग्रुपान वयतले पळय ते तिगां आणि अशें एक खंयचे गजाली तुमकां ते अटकले काम करतना हेका लागून आपल्याक दिसलें की ग्रुपांसून भायर सरो मात परत जॉइन जाले ग्रुपान अशे खंयचे गजाली आसले तुमचे? आमचे तशे रांदपाक रांदपाक तेन्ना मातशी कोण कितें उलयलें काय मातशी थोड्यांक राग येता
मागीर तितक्या पुरता ती तर मागीर एकामेकाक विचारतो मागीर विचारता हे तुका राग येयले गे हांव उलयलें ते राग धरपाचें ना फकाणांनी उलयता रागान उलयता पण मागीर एकामेका बायलांनी समजून घेता आता एक प्रचार म्हणा जसं आमी पॉलिटिकल प्रचाराक वयतात खबर तशें तुमी ग्रुपाचो प्रचार करपाक बीन तुमी हांगा वयतात काय समाजाक घेवन वयतात मार्केटींग स्ट्रॅटजी म्हणटकू घराघरांनी वचप दिवप आम्ही आता कितें करता पयलीं फावटी गेली आमी मार्केटाक बाबा म्हणजे थोडे दवरता तेणी दवरून घेतली तेका कितें तुजो फायदो तुका काड आमचो फायदो आमच्या आमकां 100 घातले आमकां फायदो मेळना ते आमकां कमिशन जाय आमकां जाय म्हणटा दवरता आमी ते सोडले आतां शॉपार चड दवरिना अकस्मात ते सांगतात आमी सांगता आमकां 50 रुपया आमचे 50 रुपया रेट आहा तूं फुडें दवरून कितें तुजें दी म्हण सांगता नाजाल्यार आमचे घरा कडल्यानूच फोनार बी उलोवन आमी दिता म्हणून ते वाडलेले आहात म्हणून कितले आतां जाला सुरवातीक कितल्यान आतां कितले वयतात प्रोडक्ट ऑर्डर म्हणून सुरवातीक 4 बाकड्या करताले इतली बाकड्या आतां वयता अशें कितें आहा ते रेशो अंदाज काय चलता काय एक चिवड्याची 25 पॅकेटां शेवाची हेची आमची शंकरपाळी 25 पॅकेटां आनी कितें करता की 25 आमची तर सवाकच वयता वाड्या वयता गांवांतच घेता आनी बाकीचे आमचे कडेन म्हणजे व्हरना आमी ते गेल्यार आमकां एक नॉर्मली खुबशे गजाली जाले आमचे एकशी गेम खेळया लायक अंताक्षरी टायप तुम्ही एक शब्द सांगपा शब्दाचो लास्ट शब्द येतलो पळय तेजेर तुम्ही दुसरो शब्द सांगपाक जाय फटाफट खेळा व्हडल्यान सांग रजनी निलांगी नीलू ललिता तारामती तुकाराम आउट बेस्ट ममता ताराबाई यमुना नंदिनी नरेश शर्मिला लीला लालन फास्ट आउट पुढे तन्वेश दिवसांक एक सांगपाक सोदता एक पेडणे गांवांतले आमी गांवांत येयल्ले आसा आनी गांवांतले ग्रूप वेगळे वेगळे आमचे हेल्थी फूड करतात वेगळे वेगळे आयटम्स करतात जशे चकऱ्यो लाडू नेवऱ्यो अशे खूब विविध प्रकारचे तशेंच ते लग्नाचे किंवा विविध सणांचे ऑर्डरी सुद्दां तांचे एकदा आयटम्स टेस्ट करचे एकदा घेवचे ही सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट आसा केल्या बद्दल तुमकां धन्यवाद आनी आमगेर येवन तुमी आमची मुलाखत घेतल्या आनी ज्या लोकांक कळयलें की आमचो ग्रूप आहा आनी सगळ्यांक दिसून येयलो की ही बायलां गांवांतली कांयतरी करतत म्हणून आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरा करूं आमचे ह्या ग्रुपाचे मेन अशें सांगचें म्हटल्यार आमी हे एपिसोड रन करतात गजाली एपिसोड आमचें म्हणणें की गांवांतली लोकां जी कितें करतात वेगवेगळ्या गांवांनी तेंच्या वांगडा उलोवन तेंचे ती कितें करता गांवा मुखार किंवा लोकां मुखार व्हरचे कारण प्रत्येक गांवांतले बिझनसीस बारीक बारीक सिटींनी पावल्ले ना आनी सिटींतले बिझनस गांवांनी पावल्ले ना फक्त वॉट्सॅपार किंवा फेसबुकार हेजेरूच मार्केटींग आसा त्या भायर सुद्दां बिझनसीस आसा हे आमकां दाखोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी आमकां तुमी वेळांतलो वेळ काडून हांगार बसल्या बद्दल तुमचे खूब खूब आभारी आसा थँक्यू सो मच येस